Join us for an evening of devotion, spiritual wisdom, and divine blessings on Thursday, 16th July 2026 from 5 p.m. to 8 p.m. at Ravin Bhavan, Madgaon, Goa. Organized by Tulsi Parivar Goa, everyone is warmly invited to be a part of this sacred celebration. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि अदिप्ती काकोडकर आवाज खंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. सांगेरी उणा मार्केटात 4 दुकानांक पेटलो उजो पालो पिदान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात. फाटले कांय दीस उटंगराच्या पावसा उपरांत आता पावसान घेतला विसव. पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकारांमदी हुस्को. दुसरे वटेन धरणांतलो उदका सांठो समाधानकारक. कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पार दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर आंदोलन जाल्यार सुरू. या आंदोलनात कारापूरच्या लोकांवांगडा कांय समाजीक वावुरपी जाल्यात वांटेकार. आश्वे भूमिका देवळाच्या वाठारांत भोवपी पंजाबातलो खापो गुन्यांवकाराक मांद्रे पुलिसांनी गस्ते वेळार केलो अटक. विधानसभा वेंचणुके आदीं पेडण्या राजकीय वातावरण जालां गरम. भाजपाच्या तिकेटी खातीर जायते उमेदवार देंवल्यात रिंगणात. बाबू आसगांवकर आनी आमदार आल्लेकर परत येतले आमने सामने. लोकांचो कौल कोणाक. आणि गोवा विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात तिसरे फावट सापडलो किडो. विद्यार्थ्यांच्या भलायकेक आसा धोको. शिक्षण खात्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करचो. काँग्रेसचे युवा अध्यक्ष अॅडव्होकेट अर्चित नायकाची मागणी. आता खबरो विस्तारान. कारापूरच्या वादग्रस्त मेगा हाऊसिंग प्रकल्पार दिल्लीत आंदोलनाक सुरवात जाल्या. दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर सोमारा सकाळी हे आंदोलन चालू झाला. या आंदोलनात कारापूरच्या लोकांवांगडा कांय समाजीक वावुरपी आणि गोय आम आदमी पक्षाचे मुखेली वाल्मिकी नायक वांटेकार जाल्यात. हाऊसिंग प्रकल्पार कारापूरच्या लोकांनी सुरू केल्ल्या लढ्याक 100 दीस पुराय जातात. देखून केंद्र सरकारचे लक्ष ओढून घेवपाक दिल्लीत एका दिसाचे आंदोलन करपाचो निर्णय कारापूरच्या लोकांनी घेतला. जंतर मंतराचेर कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरला. या आंदोलना खातीर कारापूरची बायलां लेगीत दिल्लीत पावल्यात. आयज आमी जंतर मंतर हांगा पावल्ले आसा. आयज 100 डे ऑफ कारापूर प्रोटेस्ट जो आमी ठरयल्लो. जर आमच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार 100 डे आमी स्टेट कॅपिटल म्हणजे पणजे आनी नॅशनल कॅपिटल दिल्ली हांगासर आंदोलन करपाचें आसलें. आयज 100 डे त्या कॉन्टेक्स्टान आयज एक टीम आमची दिल्ली पावल्ली आसा. आज आमी हांगा जंतर मंतर सायटीर आसात. तुमी पळोवंक शकतात ऑलरेडी कॉक्रोच जनता पार्टी हांच्यांनी जे आंदोलन चलयलां ते फाटल्यानच आसा. आमकां हांगाच सायट अलॉट केल्ली आसा. सो आतां आमी आमचे बाकीचे गोंयकार जे आमचे भाव जे आमकां हांगा सपोर्ट करपाक ऑलरेडी दिल्ली पावल्ले आसा ते सध्या हांगासर येवप चालू आसा. आनी एक 15-20 मिनटांनी आमचो हांगासर प्रोटेस्ट स्टार्ट जातलो. सो आमी मागता अजूनही सरकारा कडेन की ज्यो आमच्यो मागण्यो आसा गोंय राखपा खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर ते अजूनही तुम्ही मागण्यो मान्य करात. आनी आमच्या लोकांक जे आता 100 डे पर्यंत जे प्रोटेस्ट सायडीक बसल्यात तांकां एक तुमी एक सुटकेचो श्वास घेवपा खातीर एक अशें डिसिजन दिया की जेणे करून तांकांय दिसून येतलें की गोंयचे सरकार जे आसा पळय ती खरेंच आतां तरी गोंयकारांक लक्ष दिवपा खातीर सारखे ते तयार जाल्ले आसा. अजून पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळना. मागण्यो ग्राह्य धरपा खातीर कांय व्हडलीशी अडचण ना. अजूनही सरकार डायलॉग करपाक तयार ना. म्हाका दिसता ही हुकुमशाहीची वाटचाल चालू आसा आणि तेचोच एक निषेध म्हणून आयज आमी हांगा जंतर मंतर पावल्ले आसा. तशें आमी सांगलेलें की 100रावो दीस आमी जंतर मंतर तशेंच आमचो स्टेट कॅपिटल पणजे थंयसर साजरो करतलो. आमी मनयतलो की आमकां अजून न्याय मेळोंक ना. आमचो कारापूरचो जो प्रोटेस्ट आहा ताका न्याय मेळोंक ना. सरकारान दखल घेवंक ना हेजी. ज्या ज्या वाटेन आमी गेले, आमी आमदारा कडेन गेले, आमदारान फटिंगपणां केली. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन गेले, मुख्यमंत्र्यान सांगले तुमी तुमची जाणटी जी आहा ती कितकी वर्सां जगतली.
आमकां ह्या सरकारान पावला पावलार ढुकलून दिलेले आहा. म्हणजे आमच्या 5.5 लाख स्क्वेअर मिटराचे जे इलिगल आमचे प्रोजेक्ट लागलेलो आहा ताका स्क्रॅप करपा खातीर आमी हें आंदोलन दिल्ली पर्यंत हाडलें. तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की आमच्या जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट सेंट्रलचे आमचे मोदी सरकार आहा तेंच्या कडेन मागता जशें कोवीड टायमार तांणी एक सगळ्यांक एक सूचना केल्ली की तुमी सगळ्यांनी अर्दे वर लायट घरांतली बंद करून एक दिवो पेटोवचो, घंटा वाजोवची किंवा थाळी वाजोवची अशें तेणी सांगलेलें आनी तेणी कोरोनाचो भायर काडचो अशें भागून काडलेलें. तोच आमी आमच्या आतां गोंयच्या लोकांक आमचो एक आमकां अशी ही सूचना आमच्या गोंयच्या सरकाराक करची आनी तेंकून जशें कोविडा टायमार तांकां भायर मारलेले तसो हो प्रोजेक्ट भायर मारपा खातीर अशेंच तांकां एक अर्दें वर दिवो पेटोवचो, घंटा पेटोवची आनी थाळी पेटोवची. पावले आमी दिल्ली 100वा दीस प्रोटेस्टाचो आंदोलनाचो. सो दिल्लीचो किल्लो आमी सांबाळ्ळा. सांजचे तुमी मातशे पणजे सगळ्यांनी येवचे आनी थंयसरले कशें कितें रणांगण फुडें व्हरपाचें तें तुमच्या मदीं एकठांव जावन डिस्कशन करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आश्वेच्या भूमिका देवाच्या वाठारात दुबावित रितीन हालचाल करतना पंजाबातल्या 24 वर्साच्या तरणाट्याक पुलीस पेट्रोलिंग वेळार मांद्रे पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. उपरांत चौकशे वेळार पंजाबातल्या अमृतसरात ताच्या आड खून आनी शस्त्र कायद्याखाला गंभीर गुन्यांव नोंद जाल्ल्याचें स्पश्ट जालें. संबंदीत दुबावित आरोपीक भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहितेच्या कलम 35 खाला अटक केल्या. उपरांत पंजाब पुलिसांक ह्या प्रकरणाविशीं म्हायती दिली. सध्या पंजाब पुलिसांचो पंगड गोंयांत येवपाक भायर सरला. गोयच्या राजकारणात पेडणे मतदारसंघ परतून एक फावट चर्चेच्या केंद्रात आयला. विधानसभा वेंचणुकेक अजून वेळ आसलो तरी राजकीय वातावरण पयलींच गरम जावपाक लागला. एके वटेन सध्याचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आनी दुसरे वटेन वरिष्ठ फुडारी बाबू आसगांवकर हांचे मदीं उतरांचें झूज चड खर जायत आसा. उदरगत, मोपा विमानतळ, रोजगार, सनमान आनी पक्षांतर्गत असंतोष अशा जायत्या विशयांचेर आरोप प्रत्यारोपांची माळ सुरू आसा. भाजपाचे तिकेटी खातीर जायते नवे उमेदवार मैदानात देंवले. पेडणेचें राजकारण आनीक रंगीत जालां. शेवटाक पेडणेकारांचो कौल कोणाचे वटेन वतलो हें सध्या मोठे कुवाडे जालां. गोंयांत विधानसभा वेंचणुके खातीर धोलार बडी पडल्या. मात अजून खंयच्या म्हयन्यात ते फायनल जावंक ना. कोण म्हणटा नोव्हेंबरान डिसेंबरान जाल्यार कोण जानेवारी फेब्रुवारीत जावंक शकता म्हणटा. पुराय गोंयभर वेंचणुकेच्या तयारीचे सध्या गरम वारे घोळटा. लोकप्रतिनिधी तर वचत थंय नदरेक पडटा. आतां पेडण्या मतदारसंघ पळयत जाल्यार बरोच व्हडलो आसा. आदलो उपमुख्यमंत्री तशेंच पॉलिटिक्सांतलो खाप्पर राजकारणी बाबू आसगांवकारान पेडण्या मतदारसंघात सेगीत वेंचणूक लढयत आसा. ताणें आपल्या राजकीय कारकिर्दीत साबार पक्षांनी हुडयोय मारल्यात. त्या उपरांत परत पेडण्या भाजपाच्या तिकेटी खातीर अटीतटीची लढाय चालूच आसा. आल्लेकर सध्या लोकां बरोबर बरोच घोळटाना पळोवपाक मेळटा. जाल्यार भाजपातलोच बाबू 100% वेंचणूक लढोवपाचें उतर दिता. सध्या पेडण्या भाजपाचेच आल्लेकर आनी बाबू एकामेकाक वयर काडच्या बदलाक एकामेकाचे पांय ओडपाक लागल्यात. बाबूक आतां कितें उरला, तो म्हातारो जाला, तो वयर वचपाच्या वाटेर आसा. ताची मान लेगीत हालना. ताका चलपाक जायना. तो लोकांची दारां कितें भोंवतलो. पार्टीक बाबू नाका आसलो म्हूण ताका मडगांवां धाडलो अशें आमदार आर्लेकर सांगता. जाल्यार बाबून विकासाच्या प्रस्नावयल्यान आर्लेकराचेर थेट फार पेटयल्यात. आमदार आर्लेकरान विमानतळार पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिवपाच्या हेतान कांय उलोवंक ना. म्हाका भाजपा वाल्यांनी फसयलो. मडगांव व्हरून म्हाका पॅक केलो. आल्लेकारान पेडणेकारांक रस्त्यार हाडले. तशेंच आल्लेकार कांय फायद्याचो ना. सगळे कॉम्प्रोमायज लोक. तशेंच सनबर्ना वेळार आल्लेकारान पयलींच बरोच बोळ केलो. मात बेगा पडल्या उपरांत पॅक जालो असो सणसणीत आरोप बाबून करत ताच्या नांवान बोटां मोडली. ह्या विधानांनी आतां कितले तथ्य आसा वा ना हें फुडारीच जाणा. मात पेडणेकारांचो कौल ह्या फावटी कोणाक ही येता ती वेंचणूकच सांगतली. पेडणेकार बाबू आसतना आल्लेकाराक आमदार म्हणून वेचून हाडू शकता जाल्यार आल्लेकार आसतना बाबूक कित्याक ना हेंवूय चिंतपा सारको प्रस्न. व्हडल्यो नोकऱ्यो दिल्यो पण माझी नोकऱ्यो म्हण ती फुकट हर एक भुरग्यांक पण सगळ्यांक दिवं शकना. म्हणून आज हांव भायर सरला एम्प्लॉयमेंट प्रश्न घेवन नोकऱ्यांचो. आनी नोकऱ्यो आमी सगळे
समजताले तेव्हा एअरपोर्ट येऊन आमचो नोकरीचो प्रश्न सुटतलो. ह्या आमदारान तो एक प्रश्न सोडून ना. ह्या आमदारान जेन्ना आमच्यो नोकरी आयल्यो जाल्यार आमकां नोकरी खंय मेळ्ळ्या. आमचे टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग खंय मेळ्ळें. आमचे टॅक्सीवाले आरड मारतात, लोक आरड मारतात की आमकां नोकऱ्यो ना म्हणून. आनी ह्या एअरपोर्टाचेर ह्या हल्लेकारांनी एक शब्द एसएमसीन उलोवना आमच्या नोकऱ्या खातीर. एक आवाज ना. ह्या रितीन थंड पडलो. म्हणून हांव भायर सरलो की ह्या एअरपोर्टा वयल्यान सगळ्यांनी ह्या बीजेपी वाल्यांनी लूट केली. ह्या बीजेपी वाल्यांनी सुद्धा हो एअरपोर्ट हाडून म्हाका फसयलो. म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो की हांव उलोवपाक शकना, उलयचो न्ही म्हणून. कारण हांव पेडणेकारा खातीर झगडटालो. म्हाका थंय येलो, मडगांव येलो आनी म्हाका पॅक केलो. हांवें म्हणलें देवा तो हल्लेकारा हाडया निवडून. पण देवा म्हणलें ह्या बीजेपी तरी आमचें काम करतले, आमच्या भुरग्यांक कामां लायतले. पण ह्या बीजेपीन सुद्धा त्या हल्लेकारान काय करू ना ते करू ना, पण बीजेपीनय करू ना. सारको रस्त्यार उडयलो हो मतदारसंघ. अरे हाडलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी, आमच्या लोकांनी हेंका एअरपोर्ट हाडपा हेंका ताकद आसलेली. आनी ह्या हल्लेकारान तर एक जाप काडून हाडली. हें केन्नाय फील जाता. तुम्ही माझेर विश्वास केला, माझ्या धारगड मतदारसंघान सुद्धा माझेर विश्वास केला की बाबू मुखार काढू शकता म्हणून हे सगळं. म्हणून बीजेपीचो तो राजीन हल्लेकार आला त्याका सुद्धा उडयलो बाबू परताड. बीजेपी आसतना त्याका उडयलो. हांगा ह्या हल्लेकाराक आमी चान्स दिलो की हल्लेकार आनी आमची बीजेपी कितें करतली म्हणून आमकां. पण त्या दोगां कडेन जावं ना. बीजेपीनी कांय करूं ना, हल्लेकारांनी कांय करूं ना. आनी हे जे आमदार आहात हल्लेकाराक कोरगांवकर हे कांय फायद्याचे ना. सगळे कॉम्प्रोमायज लोक. सन्मान जालो जावं ना, सन्मान जालो, करपाक कोणें दिलो ह्या आमदारान हल्लेकारान आनी त्या कोरगांवकारान. विरोध म्हणून बाब मारतालो, आरण मारतालो. सगळी बॅगां पडल्या उपरांत जालो थंड आनी गेलो. खाली महिला गेले आनी खाली यूज करून घेतले. जब जनता फैसला करती है तो बड़े बड़े तख्त हिलते हैं अशें एका सिनेमांतलो डायलॉग याद जाता. आनी पेडण्या ते दिसू लागू जाता. पेडण्याचे लोक फुडाऱ्यांक भोवमतान निवडून हाडून खुर्चेर बसोवंकूय जाणा आनी तांचे 5 वर्सांचे कार्य पळोवन तांकां शिकवण शिकोवपाकूय जाणा अशें म्हणपाक अतिदाय जावचें ना. आमदार प्रवीण आल्लेकार आनी खाप्पो फुडारी बाबू आसगांवकार रिंगणात देविल्ले आसतना आतां एमजीपीचो राजन कोरगांवकार तशेंच सध्या अपक्ष उमेदवार आशिल्ले डॉक्टर संजय कोरगांवकार, विलास तांबोस्कार, आदले निवृत्त मुखेल अभियंतो उत्तम पार्सेकार जो आदी पूजा नायक जॉब स्कॅम प्रकरणात घुसपिल्लो ताजोय आस्पाव आसा. आता मजेची गजाल म्हटल्यार सध्या एमजीपीचे राजन कोरगांवकर सोडल्यार भाजपाच्या पेडण्या तिकेटी खातीर आमदार प्रवीण आल्लेकार, बाबू आसगांवकार, डॉक्टर संजय कोरगांवकार, उत्तम पार्सेकार आनी विलास तांबोस्कर हे सगळ्यांनी भाजपाच्या तिकेटीचेर दोळो दवरला अशी वावडी पातळा. आल्लेकार आनी बाबू भाजपाचेच, मात तिकेट एक दितले कोणाक? ह्या फावटी तर पेडण्या हेर पक्षाची बरीच नेटान तयारी चल्ल्या. आमदार प्रवीण ह्या फावटी भाजपाची तिकेट आपल्याक म्हणून फात मारून तयार आसा. जाल्यार आल्लेकारानच म्हणिल्लो जाणटो जाल्लो बाबू भाजपाच्या तिकेटीचे वेंचणूक लडोवपा खातीर बाशिंग बांदून आसा. आता पावसात अळमी येता तशे नवे नवे उमेदवारय एक एक मुखार येत आसतले. पेडण्या सध्या राजकारण पळोवपाक सारखे आसा. पेडणेकार आता आसा ताकाच खुर्चेर परत बसयतले काय नवो हाडटले ते पळोवप महत्वाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी सापडपाचो प्रकार चालूच आसा. आयतारा 3रे फावटी मेसाच्या जेवणात किडी सापडिल्ल्यान विद्यार्थ्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. फाटले फावटी किडी सापडल्यो तेणे ह्या प्रकरणात संबंदीत कंत्राटदाराक निलंबीत केल्लो. तशेंच ताका ब्लॅकलिस्टेड करून ताचे कडल्यान 2 मेस कॅन्टीनाचे कंत्राट काडून घेतले. मात हे सगळे करून लेगीत परत किडे सापडले. आता हाका जापसालदार कोण? भाजप सरकारान म्हजे घर येवजणे फाटल्यान ही म्हजे किडे येवजण हाडल्या काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीचो युवा अध्यक्ष ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केला. संबंदीत खात्यान बेगोबेग हस्तक्षेप करून जापसालदार आशिल्ल्या आड कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या.
राज्यात उटंगराचो पावस पडले उपरांत आता पावसान विसव घेतिल्ल्याचे दिसून येता. फुडले कांय दीस मध्यम गतीचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं पावसाचो नेट कमी जाल्ल्यान शेतकारांमदीं हुस्को निर्माण जाला. दुसरे वटेन राज्यांतल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो सध्या समाधानकारक आशिल्ल्याचें मुखार आयला. पळयात. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस पडले उपरांत आता पावसान विसव घेतला. फुडले कांय दीस मध्यम गतीचो पावस झडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मजगतीं पावसाचो नेट पळोवन राज्यांतल्या शेतकारांनी शेत लागवडीक सुरवात केल्ली. मात परतून पावसान दांडी मारिल्ल्यान शेतकारां मदीं हुस्को निर्माण जावपाक लागला. पावस पडलो ना जाल्यार पिकाचें लुकसाण जावपाची शक्यताय आसा. 1 जून ते 12 जुलय मेरेन राज्यांत सरासरी 52.5 इंच पावसाची नोंद जाता. मात अंदू ह्या काळात फकत 35.72 इंच पावस पडिल्ल्याचें कळटा. आतां मेरेन पडिल्लो पावस: म्हापसा 29.59 इंच, पेडणे 32.25 इंच, पणजे 25.77 इंच, पोरणे गोंय 31.17 इंच, सांखळे 35.37 इंच, वाळपय 38.36 इंच, फोंड्या 37.34 इंच, धारबांदोड्या 43.55 इंच, काणकोण 49.76 इंच, दाबोळे 29.75 इंच, मडगांव 39.58 इंच, मुरगांव 30.29 इंच, केपें 36.92 इंच, सांगे 40.61 इंच. दुसरे वटेन राज्यांतल्या धरणांतलो उदकाचो सांठो समाधानकारक आशिल्ल्याचें दिसून येता. साळावले धरणांत 48%, तिळारी धरणांत 54%, हणजूण धरणांत 24%, आमठाणे धरणांत 67%, पंचवाडी 40%, गावणे 73% जाल्यार चापोली धरणांत 55% उदकाचो सांठो आशिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कळंगूट येरादारी पुलिसांनी येरादारीचे नेम मोडपाड खासा येरादारी मोहीम सुरू केल्या. हे मोहिमे वेळार बेकायदेशीरपणान भाड्याक दिल्ली टॅक्सी जप्त केल्या. तशेंच सोऱ्याच्या गुळेंत गाडी चलोवपी 317 जाणांचेर कारवाय केल्या, अशी माहिती कळंगूटचे येरादारी पुलीस निरीक्षक ब्रँडन डिसोजा हांणी दिली. आज आम्ही गाडी हाडली MS रजिस्ट्रेशन MS04 येता स्ट्रॉंग पळयली की सारकी ब्लॅक टिंटेड ग्लासीस आहा, फूल ब्लॅक डार्क ब्लॅक फिल्मिंग आहा ग्लासाचेर. हाडले पळयली जाल्यार गाडी फुडल्यान पयली फाटल्यान नंबर प्लेट ना गाडी फूल. तर तेका विचारलें ड्रायव्हराक नंबर प्लेट कितें ना, पडली म्हणून नंबर प्लेट. पळय हा नंबर प्लेट गाडयेन भितर आली. आतां ती पडली वा तेणें काडली ती आमकां खबर ना, पण गाडयेन नंबर प्लेट आसली. सो आमी ती गाडयेन नंबर प्लेट काडली भायर आनी ती आमी आमच्या टेपीन ती धसयल्या परत्यांनी घातल्या एका गाडयेक. तशें आमची ब्लॅक फिल्मिंग आसा, तुमी जाणा आसतले आतां ब्लॅक फिल्मिंग नॉट अलाउड एनीवेअर इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ द हेविली हॅज कम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस ब्लॅक टिंटेड ग्लासेस. सो आमी ती टिंटेड तेका चलन दिला. ह्या भुरग्याकडे लायसन हा म्हणटा तो, पण ते लायसन आमकां प्रोड्यूस करूना. गाडी जप्त केल्या, टिंट फिल्मिंग आसलें ते काडला ग्लासाचेर आसलें ते, आनी आमी तेका चलन दिला. सो आतां बेस्ड ऑन दॅट तो आतां लायसन केन्ना हाडटलो तो आमी लायसन व्हेरीफाय करून तेका गाडी तेच्या ताब्यान करतले. येस आनी नंबर एक नंबर आमी आमकां एक गाडी डिटेन केली आमी, एक बलेनो गाडी GA06 रजिस्ट्रेशन वास्कोची. सो ती गाडी पळोवंक गेल्यार ती रेंट कार दिसताली गाडी, पण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें ही गाडी भोंवता म्हण अशी हांगा कालावटान. आमी ती डिटेन केली गाडी डिटेन करताच रेंट कार गाडी भायल्यान तो नंबर प्लेट विसरली रेंट काराची आहा, म्हणजे ब्लॅक बॅकग्राउंड नंबर प्लेट विथ येलो नंबर्स आसा. पण व्हेरीफाय करत जाल्यार आमी आमच्या ऑन द मशीन इच ऑन द मशीन ती गाडी दिसली आमची टॅक्सी म्हणून ती टॅक्सी गाडी ती पलटी नंबर प्लेट केल्या आनी भाड्याक दिल्ली गाडी. सो आमी ते कस्टमराक दिताले, कस्टमर म्हणून आमी ती भाड्याक घेतल्या गाडी डिटेन केल्या आमी आनी आमी आमची कारवाय करतली. आमी ती गाडी कोर्टाक धाडटले आमचो रिपोर्ट मारून, आनी तेजे वी आर गोइंग टू रायट टू द RTO रजिस्ट्रेशन ताजें कॅन्सल करता. येस आमी आतां ट्रॅफिक चलना कित्याक आमचो ड्रायव्ह चालूच आसता. ड्रंकन ड्रायव्हिंगान आमी आमचे 317 केसी जाल्या, 317 केसी ह्या वर्साक ड्रंकन ड्रायव्हिंगाचे आमी बरो भार धरला कालावड ट्रॅफिक सेलान. तशेंच आमी ह्यो रेंट काराची व्हेकल्स मोर दॅन 60 व्हेकल्स आमी ह्या दिसांनी अटॅच केल्या आनी कोर्टाक सबमीट केला रिपोर्ट.
तसो आमच्या ट्रॅफिक चल घालूंक म्हणटा आमी 8,000 अबाव 8,000 केसी बुक केले ह्या वर्साकूच 8,000 ह्यो कोरूय जावंक नाहल्यो म्हणून आमी सारको भार धरून स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करून 8,000च्या वयर केसी हांगा रजिस्टर केल्या. मैं टूरिस्ट हूँ, गुजरात से आया हूँ फैमिली के साथ घूमने गोवा में. यहाँ मैंने एयरपोर्ट से ये गाड़ी टैक्सी की थी, तो ये फर्जी नंबर प्लेट ये रेंटल में मुझे दे दी. ये गाड़ी टैक्सी नंबर प्लेट. कलंगट पुलिस ने मेरी हेल्प की और मेरी डिपॉजिट भी वापस कराई और अच्छा वर्क है पुलिस का. और दूसरे लोगों को आपको क्या बताना चाहते हैं? अगर गोवा में दिक्कत हो पुलिस की हेल्प लेना, पुलिस सब वे निकाल देगी अच्छी तरह से. और गाड़ी के बारे में क्या बोल सकते हैं? गाड़ी तो इसने मुझे वो फेक फर्जी गाड़ी दी थी जो कि एक क्राइम है. सर ने बहुत हेल्प की. कोलवाळे सॅटेलाइट टाउनशिप कॉलनीतल्या थळाव्यांनी आणि आदला आमदार किरण कानोळकरांनी ह्या वाठारात स्वतंत्र सर्व्हिस रोडाची परत एक फावट मागणी केल्या. महाविद्यालयाकडेन वचपी गाडयो कॉलनीतल्यान येवच करपाक लागिल्ल्यान येरादारीची कोयणी आनी सुरक्षेचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच ह्या प्रकाराचेर थळावे आमदार निळकंठ हळणकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप कानोळकरान केला. पळयात. आमी हांगा हायवे सुरू जावचे पयलीं हांगा अंडरपास जावचो म्हण आमी एक रिक्वेस्ट केली. त्या संदर्भात म्हजे म्हायती प्रमाणे आमी RTI सुद्दां इन्फॉर्मेशन मागलें हायवेचे अलायनमेंट कशें जातले कितें. तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की अंडरपास म्हणटा तो बिनानी कडेन आनी हाचे कडेन. पूण आमी मागीर तांकां लेटर केल्लें चीफ इंजिनियर रोड्साक की हांगा ही भौगोलीक परिस्थिती लक्षात घेवन हांगा 100-150 बंगले आहात. लोकांक हायवे क्रॉस करून बस धरची पडटा. भुरगीं आहा 1000 भुरगीं येतात. सगळ्यांक भुरग्यांक इस्कॉलासून येतना वयतना बस इस्कॉलाक वयतली घरा वयतली आनी ताका हायवे क्रॉस करून वयचो पडटा. आनी ते कॉम्प्रोमायजींग ऑन सेफ्टी. पुलीस फक्त एकाकूच आसता हांगा, तांकां एक हरची कोण नासता हांगा. हांगा लोकांनी आपल्या जबाबदारीचेर रस्तो क्रॉस करता. म्हणून आमी चीफ इंजिनियर रोड्साक आमी एक हे दिल्लें. हांव जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो एसोसिएशनाचो आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें चीफ इंजिनियर रोड्स. तांच्यांनी वाठाराची अक्षता लायले म्हणून मागीर आमी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्टाक बरयलें की तो जो तुमी हांगा जो जेली कडेन अंडरपास आहा किंवा तो अंडरपास आहा तो थंयचो सोडून हांगा कॉलनी हांगा आसा पूण हांगा दिवचो अशें म्हूण आमी मागणी केल्ली. पूण तेच्या उपरांत मागीर आमी ह्याच संदर्भात आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय आमचो एक रहिवासी संतोष हेका घेवन आमी ताका मेळ्ळले की विधानसभेत हो पक्ष हे आमचो प्रॉब्लेम ते उठवता. त्या प्रमाणे तेणें हो प्रश्न विधानसभेत मांडल्या उपरांत CMान सांगलेलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की तुमचो हो ऑलरेडी करपाक घेतला पूण अजून 1.5 वर्ष जालें अजून कांयच हालचाल ना. लोक आपले रिस्काचेर हायवे क्रॉस करता, भुरगीं क्रॉस करतात आनी हांगा शक्यता आहा की एखाद्या वेळ मोठो अपघात घडोवंक शकता. हांगा इतले फास्ट बसी किंवा ट्रक येतात की भुरगीं कितें जावंक शकता. तेन्ना सरकारान हो आमचो जो सर्वीस आतां फ्लायओव्हर एक्चुअली सर्वीस रोड केलो म्हणून हे क्रॉसींग थांबचें ना. क्रॉसींग करचेंच पूण एक्चुअली हांगा खरो म्हणल्यार अंडरपासूच जाय. म्हणजे भुरगीं बसीन देंवन ती सुशेगाद सेफली इस्कॉलाक येवंक शकता किंवा रहिवासी येवंक शकता. तेन्ना सरकारान हाचेर गंभीर विचार करचो. इथे आम्हाला गरज आहे. इथे रस्ता इथे यायला नसल्यामुळे खूप गैरसोय होती सगळ्या ग्रामस्थांची पण होते आणि इथे शाळा पण आहे. शाळेतल्या मुलांना पण रस्ता क्रॉस करताना खूप डिफिकल्टी होती. आणि जनरली जिथे जिथे हायवे गेलेले आहेत हायवे रस्त्याचं रुंदीकरण झालेलं आहे तिथे गरजेनुसार सगळीकडे सर्व्हिस रोड दोन्ही साईडला दिलेले आहे. इथे ती प्रोव्हिजन पण आहे. तरी पण का इतका उशीर होतोय कळत नाही. तो झाला पाहिजे लवकर. आणि ह्या लोकांना जे काही समस्यांना फेस करावं लागतं किंवा त्यांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं ते जरा कमी होईल आणि लवकरात लवकर त्यांनी सरकारने किंवा जे कोण संबंधित लोक असतील त्यांनी याच्यावर विचार करून लवकरात लवकर हा रस्ता सुरू करावा. हा जो कुठे अडकलेला असेल काम ते लवकरात लवकर मार्गी लावा आणि लोकांना त्याचा फायदा मिळेल. आसगांव वाठारात शेनवारा एक सामकी धक्को दिवपी घटणूक उजवाडाक आयली. खासा शाळेत शिकपी फक्त 4 ते 5 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्याचेर एका दादल्यान अत्याचार केल्ल्याचो दुबाव लोकांनी उक्तायल्लो. ह्या प्रकरणातल्या दुबावित आरोपीक मानसीक भलायकेचे मूल्यांकन आनी उपचारा खातीर मानसीक हॉस्पिटलात दाखल केला. पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण आरोपीच्या मानसीक स्थितीची प्राथमीक तपासणी केल्या उपरांत हो निर्णय घेतला आणि हो वैजकी अहवाल चालू आशिल्ल्या चौकशेचो म्हत्वाचो भाग आसतलो.
वास्कोच्या श्री दामोदर देवळात 127वी दामोदर भजनी सप्तकाच्या निमतान नवी कार्यकारी समिती बिनविरोध वेंचून आयली. वर्सुकी साधारण बसकेत वेंचणूक प्रक्रिया जाली. तातूंत सुमार 200 वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या वेळार नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पदाधिकाऱ्यांनी भजन सप्ताक थारिल्ल्या सरकारी नेमांक खरपणान पाळो दिवन सुरक्षीत वातावरणात पुराय करपाचें उतर दिलां. तशेंच भक्तांक विमो कव्हरेज दिवपाची वेवस्था करतले अशें कळटा. आयचे सगळे जवळ म्हाका दिसता 200च्या वयर आमचे मेंबर उपस्थित आसले आणि ह्या वर्सा आमी जशें आमचे कमिटीन एक आमसभेन एक हाजे पयलीं डिसिजन घेतलें की ज्या मेंबरांनी पयलीं काम केलां तांकां परत अशें कमिटीचेर काम करचें ना आनी बाकीच्यांक संद दिवची. तेजें आमी बऱ्यापैकी उदाहरण हे फावटी आमी दवरलेलें आसा आनी सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काडलेलो आसा. भरत आमचो जो आसा सिनियर खूब पयलींच्यान काम करता तो हे फावटी आमचो भरत कोलगांवकर अध्यक्ष आसा. मागीर तेच्या नंतर प्रशांत आमचो दिना लोटलीकर हो उपाध्यक्ष आसा. सेक्रेटरी म्हणून आमचो बरो आमकां हे फावटी सुरेश आमचे बरो आसा. सुरेश नायक सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजरर प्रकाश गांव आसा. सो अशी कमिटी ह्या फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस आमचे उत्सव समितीचेर आसा. देवस्थान आसा पळय जे आमकां रस्त्या कडेन आसल्या कारणान आमकां एक्सेस आसा आनी बाकीचो जो अरेंजमेंट आसा आमकां करपाक मेळटा. लास्ट इयर जेन्ना आमी केलें तेन्ना खंय आमकां कांय त्रास जावना. सो हे फावटी आमचो तसो प्लॅन आसतलो करपाचो आनी आमची कमिटी काडलेली आसा ती आतां आयच्यान म्हणटा तशें कामाक लागलेली आसा. सप्तक जरी 18 ऑगस्टाक आसलो तरी सुद्दां आमचें काम जें आसा हें आतांच्यान ग्रासरूट लेवलांतल्यान स्टार्ट जाता. कारण भाविकांक खंय त्रास जावचे ना आनी सरकारी जे नियम आसात ते खास करून आमकां तेजें तंतोतंत पालन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसता. कांयच कसलोच प्रॉब्लम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलो. ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो असो हांवें विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां. काही गव्हर्मेंटाची ज्यो कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां कमी करपाक उपाय करतलो. कारण जे आनी खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना ते घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून तें कितें आसा तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हांव तो जसो सप्ताक पयलीं पासून घडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी आख्या गोंयच्या लोकांनी सप्तकांत सगळ्यांनी उत्सवाक येवचें. सगळें डिस्कस जालें. सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू डिस्कस जाले. तांकां वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन ती दिली. कलेक्टर इज इनवॉल्ड, पुलीस इज इनवॉल्ड. सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा. लास्ट इयर आमी तशी केली. ह्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे करतले. इन्शुरन्स बी ह्या वेवस्था तुमी करतले? ते करतले. इन्शुरन्स बी सगळे करचेच पडटले न्ही. ते अजून कांय ठरोना. ते आतांच्या फुडें ठरयतले इन्शुरन्स. ते सप्ताच्या 8 दीस सुद्दां पयलीं केले जाता. बिकॉज दॅट हॅज बिकम अ मस्ट न्ही. आफ्टर दॅट शिरगांव थिंग इट बिकम सगळे कडेन हें जाता की अशी पयलीं सप्ताक वास्को इतली गर्दी जायनाशिल्ली. आतां ते रस्तो भयंकर वाडलो. वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन